गोयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक अंतारले। 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेसा कडेन झगडटालो। मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान केल्ली। पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपयल्ली। तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो। विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधांत जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो। गोंयचें 2दा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्रांत व्हरून केंद्र सरकारान रक्षामंत्रीपद दिलें। 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचें पडलें आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत येवचो पडलो। गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें। मात कांय म्हयने जातकच मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बिगडली आनी तेन्नाच्यान ते पॅनक्रियाटीक कॅन्सराच्या दुयेसा कडेन झगडटाले। शेनवारा ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्यान ताचेर दोतोरांनी उपचार करप चालूच आसले। मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी निमणो स्वास घेवन संवसाराक कायमचो सुशेग घेतलो। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीच गोंयांतल्यान कार्यकर्त्यां आनी लोकांची गर्दी थाळगांवां जावपाक लागली। गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातींच पर्रीकाराच्या घरा कडेन पावली। भाजपाचे आमदार मंत्री पावले। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें निमणें दर्शन घेवपा खातीर पर्रीकाराचें शव लोकां खातीर सांजेच्या 4 मेरेन कला अकादमी कडेन आसतलें अशें जाहीर केलां। Manohar Parrikar. In Manohar Parrikar, Goa has lost the son of the soil. Manohar Parrikar has contributed for the growth of the party, and it is who spearheaded the entire leadership of spearheaded the Bharatiya Janata Party from booth level to a party that would govern the state of Goa. Besides that, he was also the Raksha Mantri of our India and was the only cabinet minister who was the Raksha Mantri in the cabinet of India. In Manohar Parrikar, we have really lost a visionary leader and person of great integrity, a person with impeccable character, and a person who has contributed for the overall development of the state, and in true sense, a leader of the masses. I, on my personal behalf, pay homage to Mr. Manohar Parrikar, late Manohar Parrikar, and also pray to the Almighty that his soul may rest in peace. भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेतृत्व हमने खो दिया है। बहुत दिनों से असाध्य रोगों से झगड़ के आज मनोहर भाई पर्रीकर हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज का दिन पार्टी के लिए बहुत दुःखद आहे। आज आमचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते दुःखसागरान बुडल्यात। इतले बेगीन मनोहर भाई आमकां सोडून वतले हे कोणाक कळनाशिल्लें, परंतु तांच्या इच्छाशक्तीचेर तांणी जी झुंज दिली ह्या रोगा खातीर अतुलनीय आसा। भारतीय जनता पक्षान तांचें नेतृत्व नासल्यामुळे खूब मोठी पोकळी निर्माण जातली। हांव परमेश्वरा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक चिरशांती दिव आणि भारतीय जनता पक्ष तांच्या फॅमिलीचे दुःखात सहभागी आहा। परमेश्वरा कडेन मागता तांकां हें दुःख सोंसपाक आणि आमच्या कार्यकर्त्यांक दुःख सोंसपाक परमेश्वरान ताकद दिवची।